उत्तर गोंयांत उटंगाराचो पावस पडपाक सुरू आसा। पावसाक लागून लोकांची जीण विस्कळीत जाल्या। मावशे सत्तरींतल्या जयदेव गांवकाराच्या घराचेर व्हडले पणसाचें झाड कोसळिल्ल्यान पावसाचें उदक घरांत घुसलें। देवादयेन जिवीत आनी टळी मात व्हड प्रमाणांत घराचें लुकसाण जालें। थळाव्यांनी उजो पावलपी दळाक कळीत केलें। उजो पावलपी दळान घडणूक थार वचून घरार पडिल्लें झाड कातरलें। वाऱ्यानूच बाबा एक आतां कितल्यांक सुमा कितलो जाल्लो तेन्ना टायम आतां वारो येवन व्हरलो 6:30 सुमार जाल्ली दिसता। आनी तुमी घरान आसल्या? हो ते पोरला खंयचे आसले आनी त्या पोरांक लागून अशी धरलें म्हाका बॉम्ब मारूंक येयली ती जायना जालें। कोणाक काय लागोंक ना मगे? लागोंक ना। घर पूर्ण हें जालां, सगळें घर गेल्लें आहा तुजें? हो ती कुर्सो बंद जाल्या। आनी खूब भुरगे बारीक आसले भितर? आमकां सकाळी 6:20 कॉल येयल्ले की बारकेलो मावस्कर म्हणून नांव तेजें कोलाराचें ट्री फॉलन हावज नियर मावसी पंचायत। सो आमी इमिडियटली टर्न आवट केलो आमचो, हांगा येवन पळयता जाल्यार झाड व्हडलें आसलें। व्हडलें जाल्यार आमी इथे गाडी चलपा आमचे 3 जाण फायरमॅन आसले, म्हाजे एक ड्रायव्हर आसलो ताजो आमचो एक ऑफ ड्युटीचो सतीश गांवकर, तेणी आमकां बरें हेल्प केलें। त्या गांवांतल्या लोकांनी हेल्प केलें। सो आमी ते झाड क्लियर करून दवरलें आनी टोटल इस्टिमेट आमी काडूंक ना त्या घराचो अजून, पण ती ओनर आसा तो म्हणटा कितें सध्या 4 लाख आसा। 4 लाख? आनी कोणाक कितें इंजरी बी कितें जाला भितर? कोण इंजरी बी कोणाक जावना। आनी भितर कोण आशिल्लीं? भुरगीं पयलीं आसली, तेंची कोण आसली ती पयलींच भायर सरली। ओके, इंजरी काय ना?